पुरा आमच्या मुखार रुजणारा, काकुतारा आमच्या मुखार पुसणारा, नीतिदारा आमच्यावर म्हणून सुटणारा, बलिदान मानून घे देण्यात आतारा. उतर तुझे ऐकूक आम्ही आयल्या, जिनिताचे बांधूक आम्ही झरल्या. प्रेरित जावन तुझे ताव शिक्षाक पिकली साव, म्हाका तुझे बेसाव. प्रेरित जावन तुझे ताव शिक्षाक पिकली साव, म्हाका तुझे बेसाव. सर्वीस पुरा आमच्या मुखार रुजणारा, काकुतारा आमच्या मुखार पुसणारा, नीतिदारा आमच्या म्हणून सुटणारा, बलिदान मानून घे देण्यात आतारा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसो. जेजू ख्रिस्तातय म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो, आमचे ख्रिस्ती जिवीत जावन आसा बापाच्या महिमे पासत, बापाच्या महिमे पासत. जे कितें क्रिस्तान कुर्सार केलें तें बापाच्या महिमे पासत. जेजू कशें पुन्हा जिवंतपण जालो तें बापाच्या महिमे खातीर. जर हांव ह्या जग जावन आमी क्रिस्तांव जावन आमी क्रिस्ताचे पाटलादार म्हणटा तर आमचे हर एक कामां, हर एक चिंतपां, हर एक संगती जावंक जाय बापाच्या महिमे खातीर. आनी जेन्ना अशें जाता आसतना आमी खरे क्रिस्तांव जाता. कित्याक ह्या संवसारांत आमची महिमा न्ही, बगार बापाची महिमा परगट करच्याक आमकां प्रत्येक रितीन विशेष रितीन एका क्रिस्ती कुटुंबांत पवित्रास्थाना मुखांत परत जल्म दिला. पळय की न्ही, ना गे दिला गे ना. तर आतां आमी जोडया, दोळे आमी धांपया. आमच्या सालथ्या जिवितांत आमच्या कुटुंबा जिवितांत आमच्या वावरांत आमच्या चिंतपांत जायते पटी आमी गर्वी जाल्या. खालतेपण जायते पटी आमी सांडलां. बापाक महिमा दिवचें जिवीत आमी जिये नासतना आमी वांटे फांटे जाल्या. ह्या पथका खातीर सोम्याचें बक्षाने मागया. आमचे उणेपण वळखून घेवन सांगात आमी मागया. हांव पातकी सर पददा देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्या विचारून सांगता. मोनांत चिंतून तोंडांत सारून वायटा धरून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हडो अपराध. ह्या बसोत बगेन सदां संवकार मरी सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करून प्रार्थना मागता. सर पदवेदा देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां मोगसून आमकां ससनाच्या जिवितांत पावो. आमेन. So
ಸಂಗತ ಎಮೀಸ್ ಕೊನೆ ಬೆಟೇಲ ತಂಚೆ ಪಸೋತಿ ತಂಚೆ ಇರದೆ ಪಸೋತಿ ಆಮೆ ಮಾಗಿಯ सर्वेस्परा आमच्या देवा भाग्यवंत बोनिफास तुझो रक्त साक्षी तुझे मुखार आमकां शेकाय जावं आपणे दिल्ले खऱ्या बाबतचे शिकोवणे आपल्या रक्ताची मोर घालून ताणें साक्षी दिली तोच बाबा धैर्यान उसारून आनी सगळ्या आमच्या करण्यांनी तो थिरायेन पाळून तुझ्या कृपेचें बळ आमकां दी आमच्या सुमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवय पवित्रत्मेच्या एक पोनान जेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन. दमदुत्याच्या कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. तवळ जुदेवांनी पावलुचेर अपराध मांडूंक नीज कारण कितें जावेत म्हूण समजून घेवचे खातीर सरदारान पावलाक सोडूंक लायलो आनी प्रधान याजकांची आनी सगळे सानेद्रीन सभेची जमत आपयजे म्हणून हुकूम दिली. उपरांत पावलाक हाडन तांचे हुजेर ताणें उबो केलो. तांचे मदें सादुसेव आनी फारिजेव नांवाच्यो दोन वेगवेगळ्यो पक्ष आसात म्हूण बरें करून जाण आसून पावल सानेद्रीन सभे लागीं हे परी व्हडल्या थळ्यान उलोवंक लागलो. भावानो, हांव एक फारिजेव आनी फारिजेवांच्या कुटुंबांत जल्मून व्हड जाल्लो. मेल्ल्यांच्या जिवणपणाचो आमकां बरवसो आसा देखून म्हाका हांगा तणकेक उबो केला. ताणें अशें म्हणलेल्या फरा फारिजेवां आनी सादुसेवां मदें वाद विवाद उठलो आनी सभेच्या सांद्या मदें दोन पंगड जाले. कारण सादुसेव मेल्ल्यांचें जिवनपण देवदूत वा आत्मे आसात म्हूण सतमानूंक इन्कार करतले, पूण फारिजेव हे सगळें आसा म्हूण सतमानतले. तवळ व्हड एक बोबाट जाली. फारिजेवांचे पक्षाचे थोडे शास्त्री उठले आनी वाद मांडून जोरान उलोवंक लागले. ह्या मनशांतय आमकां कांय गुन्यांव दिसना. एक देवदूत वा आत्मो ताचे लागीं उलयला जावेत अशें तांचे मदलो विवाद निबोर जावन येतालो तें पळोवन पावलाक ते कांय पावसून तीर करून उडयतीत म्हूण सरदार भियेलो. देखून सकला देंवन वचून पावलाक तांचे मदलो बलात्कारान काडूंक आनी कोठ्या भितर शाबीत हाडूंक आपल्या शिपायांक ताणें फर्मायलें. उपरांतले राती सोम्यान पावलाच्या बगलेक उबो रावन ताका सांगलें, धैर्य घे, जशें जेरुजलेमान तुवें म्हाका साक्ष दिली तशेंच रोमांती तुवें म्हाका साक्ष दिजे. देवाचें उतर हें देवाचे उदोद्गार. Samban
दिला सर्वेश्वराला घेऊनता तूच मुझदनी आणि मुझिंदाईस आणि मुझे पिवन पास मुझे जिनिय सुफुडार तुझ्याच हातात आसा सांभाळते तू माता देवा कित्याक तुझे हांव पातिला म्हाका बुसांग दिल्या सर्वेस्पराक हांव दिन वाजता रातीचे पर्यान म्हजे अंतस्कन म्हाका देवसो उगडासा काडता सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार हांव दवरता तो जर म्हजे उजवेशी आसा तर हांव केदींच हालसो ना सांभाळते तू माता देवा कित्याक तुझे हांव पातिला देखून मुझे काळीज उल्हासता म्हजो आत्मो दादोसकायेन उमाळता मुजी कुडली घेवन सवजकायेन जियेता कित्याक तूं म्हाका पाताळान सांडचोनाय आनी म्हाका तुज्या विश्वासी भक्ताक कुसडाय देखून दिवचोनाय सांभाळते तू माता देवा कित्याक तुझे हांव पातिला सांभाळते तू माता देवा कित्याक तुझे हांव पातिला सो मी म्हणटा तीन सर्वीक जावं तूं म्हजे थंय आनी हांव तुजे थंय एक जावन आसलेली बरी ती आमचे थंय एक जावन आसो अशी तुवें म्हाका धाडलेलो म्हणून संवसार सतमान सोमी तुमचे सोवे आसू तुमचे सवे आसू जुवांव परमने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या जेजून आपले दोळे सर्गाक लावन म्हळें हांचे पासोत मात्र हांव मागिना बगार हांचे उतर आयकून म्हाका सतमन तेल्या पासोती हांव मागतां बापा ते सोमेस्त एक जावं तूं म्हजे थंय आनी हांव तुजे थंय एक जावन आसचे बरी तेय आमचे थंय एक जावन आसूं अशें तुवें म्हाका धाडलोलो म्हूण संवसारान सतमनचे पासोत ते सोमेस्त एक जावन आसूं आमी एक तशें तेय एक जावच्याक तुवें म्हाका दिल्लीच महिमा हांवें तांकांय दिली हांव तांचे थंय आनी तूं म्हजे थंय आसूं तांचो एकवट संपूर्ण तरांनी एक जावं तोवळ तुवें म्हाका फाटयलाय म्हूण आनी तुवें म्हजो मोग केल्ल्या बरी तूं तांचोय मोग करताय म्हणून संवसाराक कळीत जातलें बापा हांकां तुवें म्हाका दिल्याय संवसाराच्या आरंभा आदींच तुवें म्हजो मोग करून तुवें म्हाका दिल्ली तीच महिमा तांणी देखच्याक हांव आसा थंय तांणी आसा जी म्हणली म्हूण म्हजी आशा नितीवंत बापा संवसार तुका वळखना पूण हांव तुका वळखतां तुवें म्हाका फाटयलय म्हूण हेय वळखल्यात म्हजे वयर तुका आसा तो मोग तांचे थंय आसच्याक आनी हांवें
तांचे सवे रावच्याक तुजें नांव हांवें तांकां कळीत केलां आनी की हांव तें कळीत करतलों. देवाचें उतर. वाकली तुका क्रिस्ता. शहरांत एका अंगडी मुखार बरोवन घाल्लीं उतरां. निम्मल्ली समस्ये ಇದೆ, नम्मल्ली परिहार ಇದೆ म्हळ्यार एका ज्योतिश्यान ताच्या अंगडी मुखार अशें बरोवन घालां, तुमचे लागीं समस्या आसा जाल्यार येया आनी हांव तुमकां परिहार दितां म्हूण. जावं बरो हात पळोवन आनी कितें पळोवन आनी कितें पळोवन ते आमची लक्षणां सांगूंक पळयतात आनी परिहार दिवंक पळयतात. आनी आमचो जायतो लोक पाती येता. ह्या मट्टाक पाती येता की वाटेर एकलो बूक विकून आसा आनी त्या बुकाचें नांव हाऊ टू बी ए मिलियनेर. लखपती करोडपती कशें जावं येता म्हूण तो वाटेर बूक विकून आसा. जर तर जाणवाय आसलो तो पाळण लखपती जातो, करोडपती जातो, पूण तो भिकाऱ्यां बरी बूक विकून आसा. तली आमची गत. मागण्याक येतानाय आमच्या मदें अशेंच जालां. येता आमी सुखान आसतना इगर्जेक येता, दिसपडटें सदां मागता, देखून मागणें खंयचेंय व्यर्थ न्हय. पूण त्या मागण्यांत आनीकी चड प्रभाव आसा की, परिणाम आसा की, बरेपण आसा की म्हूण सोदून काडूंक जाय आमी. जर तर तुका तांक आसा आकाशार उपची, कित्याक धर निसलती आसाय, पळय, प्रयत्न कर. जर तुका तांक आसा दर्याच्या गुंडायेन तूं वची, वयर चूप येवन रावं नाका, गुंडायेक वच, पळय. देखून आमच्या मागण्यांक जर तर इतली तांक आसा, कित्याक ती गुंडाय पळोवंक नजो, कितल्याक ती उंचाय पळोवंक नजो, कित्याक ताची रुंदाई आमी पळोवंक नजो. क्रिस्त असो मोग तो आमकां विसरूंक जायना म्हणून आमी खंतारान म्हणटा. गुंडाये आसूं, उंचायेक आसूं, तो विस्तार आसूं, प्रयत्न करी येता. हाका लागून आयच्या दिसा समस्या आसा जाल्यार एक परिहार हांव सांगता, प्रयत्न करया. पूण हरयेपटी तुमी म्हज्या लागीं आमच्या लागीं धांवून येवंक म्हणल्या खातीर न्हय, तुमीच परिहार सोदीचे तो. असो लाभी पळय जाय. हें गणीत हांवें सांगलां हांगासर, पूण परत्यान सांगता. पयसुल्या गांवांत आसुल्लो आनी थंय एका मागण्या वेळार मागणें जालें शुक्राराचे एक दिसा. मस्तू लोक आयसुल्लो. हें मागणें जाले उपरांत एकली बायल मनीस आयली आनी सदांनी तांणी सांगचें एकच, फादर मागा म्हज्या खातीर म्हूण. देखून ती म्हणाली, फादर मागा म्हूण, म्हज्या खातीर मागा. हांवें ना म्हळें. ती एकच बडी, कित्याक जाप खबर आसा चडावत, देखून फादर मागा आमी जायत म्हणटा आयकून वेतात. ना म्हणटा एकच बडी जुम्म करून पळोवंक लागली ती. कित्याक फादर, कित्याक म्हणटा तशें? हांवें म्हळें, पाद्र्याप देखून इगर्जेच्या तर्फेन हांव मागता. पूण तूं माग म्हणटना सांग म्हाका, तुवें मागसो तो देव कोण? कोण तो देव? तिणें सांगूंक प्रयत्न केलो. ती जाप, ही जाप, ल्हानपण आसतना आमी दोतोनींत आयकल्ली जाप, हे सकट जापी दिवन 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 ना, म्हाका खंयच्यान तूं म्हाका बरी जाप मेळोंक ना. आनी सांग, तो देव कोण सांग. निमाणें प्रयत्न केल्या उपरांत 1-2 मिनटां उलयल्या उपरांत ती म्हणाली, निमाणें आयली जाप, देव म्हजो बाप. आमच्या बापा म्हणटा आमी, पूण आमकां खबर आहा की आमच्या बापा, तो म्हजो बाप. समजालें न्ही तूं? तो तुजो बाप. बरें, आतां तूं कोण ताका? परत्यान खंयचे आमी देवाची परजा तें खबर आहा म्हाका, पूण तूं कोण तें सांग. निमाणें परत्यान 1-2 मिनटां तर्क केल्या उपरांत म्हणाली, हांव ताची धूव, हांव ताचें भुरगें. आतां भुरगें म्हळ्यार देवाची आमी सगळ्यां भुरगीं म्हणटा आमी, पूण तूं देवाचें भुरगें म्हणटा कोण तें? हांव ताचें धूव. समजाली मू? वय. देव बाप, तो बाप, तूं धूव.
बापोय आनी तूं तुमच्या दोगां मदें म्हाका कित्याक रगळे? तुज्या बापाय लागीं मागोवंक कोणें शिकयचें तुका? देखून भाव भयणीनो, मागणें शिकयचें म्हूण गरज ना, संबंद गरजेचो. संबंद आसतना आपापीच मागणें तोंडात तावन येता, मोती तावन येता. आमी कसलोय प्रयत्न करीचे म्हूण ना, बरोवन हाडिचे म्हणून ना, आपापीच तें मागणें येता, आमच्या सुस्कारांनीच येता. हाका लागून सांग पावल रोमाकारां बरोवन सांगता, आमच्या भितरलो आत्मो आसा न्ही, तो सुस्कारता आमच्या तर्फेन तो सुस्कारता बापा लागीं. कित्याक ह्या बापा आनी भुरग्यां मदलो संबंद. आतां हेंच सवाल हांवें तुमच्या मुखार दवरचें. आमी सगळ्यां मागता, दिंबेर पडून, हात उबारून, हात जोडून आनी पुरा खंयच्या नमुन्यांनी मागता. ती मागची विधानां, त्यो भायल्यो रिती, पूण आत्मीक जावन संबंद कसलो? देखून संबंदा वयर 1-2-3 संगती शुभ वार्ते हांव घेता. आयची शुभ वार्ता तुमी आयकली. ही सडावती उतरां कोणाकी समजना. बापा तूं आनी हांव एक जावन आसा, तशें तेय एक जावन, कसली उतरां ही? पूण बापा सांगता एक जावन आसली त्या पुताक हें कांय नवें न्ही. तो ताच्या बापाय लागीं दिसपट्टें थोडो वेळ घेवन तो वरे विंगड वचून मागतालो आनी ताच्या शिसांनी दिसभर या रातभर आनी हें मागणें करचें पळयलें. ते म्हणटात आमकांय मागोवंक शिकय. आनी त्या वेळार जेजून तें आमच्या बापाचें मागणें शिकयल्लें. पूण तें मागणें आमच्या बापाचें तें एक सूत्र, आमी कशें मागूंक जाय म्हणून. पूण तो संबंद. देखून जेजू आयच्या दिसा कोणा खातीर मागता? आपल्या शिसा लागीं मागता. पूण कसो मागता? एक मुखार एक चेर घालून बसल्या बरी, हांव हांगा बसलां तो थंय बसला म्हणल्या बरी, तो बापाय लागीं, बापा तुवें म्हाका दिलोय, हांकां दिलें, आतां तांकांय तूं बरें कर. पळया कितलो बरो अणभव, कितलो बरो अणभव. हाका लागून आमच्या मदें कितें जालां? कोणी एकलो या न्हू म्हण्यार मागतना 10 जाणां आजून दोळे धांपून बसल्लीं, इकडे अशें मागता. हें मागणें आमी पळोवंक वचचो ना, अशेंय मागी येता गी म्हणून थोड्यांक नावालच नावाल. देखून आमी तक्षण हाका बिल्लो लायता. भविश्यात तेचे थंय मस्त समस्या आसा जावं पुरो. भविश्यात तिका आमच्या बरी मागूंकच खबर ना. फारिजेवी मागताले. देखून जेजू म्हणटा तुमी मागतना दार बंद करा. म्हळ्यार दार बंद करा म्हळ्यार हेरांची पर्वा करिनाकात. तूं आनी तुजो देव तें मात आसल्या पुरो तुका. कोण आपणा विशयान कितें चिंता, कितें सांगता, पर्वा करिनाकात. हें पयिल्लें सूत्र. देखून तुज्या बापा लागीं उलयतना, देखून मागतना म्हणून हांवें उलयतना, तो संबंद जोडतना हेरांची पर्वा करिनाका. सांगनाका म्हाका कसली उतरां वापरची म्हूण. जाल्यार तोंड येनातलो मोनोय तोय हात भाशेन तरी उलयता आनी ताची भास आमकां समजता. देखून देव आमची काळजां वळखता. आमची उतरां न्हय, उतरांय गरजेची. कित्याक लितुर्जी वेळार आमी मिसा वेळार उतरां वापरता, ताका अर्थ आसा, गरजेची. पूण संबंद. आतां देवा लागीं अशें मागी येता गी, देवा लागीं मागी येता गी. बाई तूं कोण? तो देव. सगळे रसूल आयच्या शुभ वार्तेन म्हणटा बापा हे सगळे रसतानाय तूं आपूण तुजे सांगत आसुल्लो. तो देव. आमी कोण? धुळींत फाल्यां धूळ जावन वेची, किडे जावन वेची. देवा लागीं माग येता गी, आमकां धैर्य हा गी, साध्य आसा गी. आतां म्हणनाकात आमी मागता फादर सदांय आमचे सतमंता मागता, नमन बरें मागता. आमी म्हणलें ह्या संबंदाचें मागणें साध्य आसा गी. देखून आयची शुभ वार्ता परत्यान आमकां आदार दिता. जेजून पळया, बापा जसो तूं म्हजे थंय आसाय आनी हांव तुजे थंय आसा, म्हळ्यार त्रिएक देव बाप पूत पवित्र आत्मो, तेय आमचे सोवे आसूं. तेय आमचे सोवे आसूं म्हळ्यार असो अर्थ कितें? कोणगी एकली मालगडी आदली तुमच्या मदें मस्त प्राय जाल्ली कोणी आसा जाल्यार ताका जेवण दिताय, तो मारांचो.
ताका पोवलें दिजे ताका भायर उडयल्लें दिजे एका काळार अशें आमी चिंतले ताचे उपरांत समाज इल्लो बदल्लो ताचे उपरांत आमी म्हळें तांकांय दिया आतां हांव जर त्या उण्या जातीचो म्हूण आसुल्लो हांव ही किरकोळ म्हूण आसुल्लो देव म्हाका कितें म्हणटा म्हजे सांगाता मेजार बोस म्हजे सांगाता बोस जेजूची उतरां जसो हांव तुजे थंय आसा तूं म्हजे थंय आसाय तेय आमचे सवे आसूं हे हक्क भाव भयणीनो पवित्र स्नान घेतले आमकां हरी एकल्यांक मेळ्ळां आमी देव सैंबाची जावन दिसान दीस रुपांतर जाता देखून आमच्या हक्कान आमी मागचें देव म्हजो बाप देखून बापा लागीं विचारतना तूं भीक मागिनाय म्हाका इल्लेशें दी म्हणून भीक मागिना एक कितें हातांत एक कितें आयदन घेवन मागनाय बदलाक बापाय लागीं म्हाका दी म्हाका पयशे जाय भुरगीं जाल्लीं कोणी तुमी दीस उगडास काडा हक्कान भरमान धैर्यान आनी हे हक्क धैर्य खंय जावन येवचें बापोय दिता म्हणल्या बरोवशान एका भिकाऱ्याक जाल्यार दिना म्हणून हांवें अशें हात बास्करी येता हांव दिना तुका म्हणून पूण बापोय जाल्लो दिता म्हणल्या बरोवशान आनीकी तूं विचारताय देखून भाव भयणीनो जावं पुरो जेजू बाळकाक आमी सोदून आयले हांव तो बाळो कोण बापाचे रूपणे आमकां उगडापय केल्लो देखून जेजू बाळका लागीं येताना हात उदारे करन म्हाका दी म्हूण मागचें नाका जशें तूं बाळोक जावन आसल्यार या तूं तुज्या मिसावांत आसतनाय कशें तुज्या बापा लागीं धैर्यान मागतलोय कित्याक तूं तुज्या बापा सांगता जी लाय देखून त्याच प्रमाणे जेजू बाळका म्हाकाय दी म्हाकाय हो संबंद जोडूंक शिकय हांवूय तुज्या सारकें त्या भाग्यवंत कुटुंबांत जुजे मोरी मात्र न्ही देव बाप पवित्रोत्म आनी तूं आसच्या त्या भाग्यवंत एकवटांत म्हाकाय तुवें मेळयलाय त्या धैर्यान म्हाका मागूंक शिकय पळया आमी मागल्लें सक्कड मेळटा म्हणटना मागल्लें मेळटा खंयचें काम नातल्या काम भलायकी नातल्या भलायकी तें मात्र न्ही मागल्लें सकड मेळटा म्हळ्यार त्या संबंदांत आसता आसतनाच जें कितें बापा लागीं आसा तें म्हजेंच देखून जेजू म्हणटा जें कितें तुजें आसा तें सगळें म्हजें नाका गी आमकां हो अनुभव प्रयत्न करा अभ्यास जायचे पडटा थोडे फावटी अभ्यास जायचे पडटा संवय ना आमकां कित्याक आमची संवय मागची आतां हे मागणें करूंक नवो अभ्यास जायचे पडटा वरें विंगड वसा हांगा इगर्ज उक्ती आसा या खंयच्या इगर्जींत हांव तुमी आयल्यात जावं पुरो हरी एक इगर्जो उक्ती आसतात एक सुरो वेळ घेया एक 2 परां भरा वसा आनी तुमच्या अंतस्कनान भोगुल्लें सकड उक्त्यान सांगा तुमकां तोंडान सांगूंक जायना जाल्यार मनान तरी उसान सांगा पळया तुमकां आयकून सो देव खंयच्या नमुन्यान तुमकां शांतेन आपल्या मोगान भरतलो उपरांत आमी सांगूंक पावतले हांव जशें हांव आनी म्हजो बाप सांगता आसा बावा भयणी म्हजे तावन शीक आमी देवा सांगता एक जावन रावया हाका म्हणटा हांव आमी खरें मागणें Lanso, dagau daka polanso, ditui tanggur tumukaso. Sumya imok tuso, humyan ikutangso, dibikanan puso. Kani ko ye bapa, koi dagau tuka. Manunjuki Bapa Sekatung kerampan Kani koye Bapa Bidung di tau tuka
मानून त्यो घे बापा स्वीकार तू कर आमकां म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनात आनी महिमेक आमच्या नित्य भोवी सभेच्या गांवांत सर्वेस्पर मानून घे. प्रितेच्या बापा खुर्सार रगत वारून आनी जीव दिवन सगल्या पयलो जेजू ताच्या मोगाचो साक्षी जालो. ताच्या फाटल्यान त्याच मोगा गवाय दिवन तुज्या रक्त साक्षान सोंसल्या मरणाचो उगड आसा. जेजूच्या कश्ट मरणाचो यज्ञ आमी तुका भक्तीन समर्पिता. तो तूं दयाळेन मानून घे आनी आमकांय तुज्या मोगाची साक्षीदारां जावंक कृपा दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सांबोनिपास तुज्या रक्त साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलोन आपले रगत वारून तुजी विचित पदवी दाखयली. ह्या परी तुका साक्षी दिवच्या आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमच्या अस्खतकायेन क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बळ संपूर्णायेन परजळटा. देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी पृथ्वीमेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. Darbarazo servis por tu. Sergani somsa berlaku jauh beribaba. Sergi tu kaca, sergi tu kaca. Servis pura cinawi, kita tak kaca. Sergi tu kaca, sergi tu kaca. बाबा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जरी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरान सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सस्नी कराराचें हें रगत पातकांचे बॉक्सांनी मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत हें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक
करात. भावार्थसो गुटू परगटू या. जिसू मेलो, जिसू जीवन जाला, जिसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी हे सोडणीची खास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवं आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आम्हा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचे विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या बागेवन बापा, पिठो पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवस धरून मेल्यान त्या आमच्या भाऊ भयणीची काकृती कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन अंतरलेल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम सुमेसांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरे देवाचे मागीर संगती भाग्यवंत जुजे ती सोपोती भाग्यवंत बोनिफस आनी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तेंच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्त तुज्या पुता वरवीं. तियास जेजू वरवीं, तियास जेजू सांगता, तियास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. जेजून आमकां व्हडतें भाग दिला. बापाक आमच्या बापा म्हणचे भाग उलो करचे. त्याच धैर्यान त्याच संबंधान धैर्यान आमी मागणे म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सगळा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो सुखो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवं दिनाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवचकाय आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडूनदार जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवोशा नत्रेक केल्या आमकां तुज्या उदार काकुलतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोमियाची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसो. माया मोगाचो आनी एकवटचो गुरजोन एकामेका शांती दियात. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया, ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. हे शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे मेळ्ळी. आमी समेस्त सुभागी. तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली.
मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. आमी सगळीं दोळे धांपया, नीट बसया. आमच्या काळजांत बापान दिलें वर्तें देणें जावन आसा जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. आमी सदांच त्या बापाच्या संबंदांत रावचे खातीर ताणें दिवचो दैवीक मोग ती कृपा अणभव करचे खातीर ताचे क्लास पुताक आमकां बली जावन बापान दिलो. तो सुपूत आमच्या मोगान बरोवन आमच्या काळजांत वस्ती करता. त्रिंदादच आमच्या काळजांत आसा. एका पुता भशेन एका दुवे भशेन आमच्या बापा लागीं
आमी उलोवया. ह्या वर्त्या देण्याक ताका आमी अर्गां दिवया. जर आमचो संबंद त्या त्रिंदादे कडेन बरो ना तर ताची ससाय मागया. बापा हांव चुकलां. बापा तुका आज हांव अर्गां हें भाग म्हाका फावो केल्ल्या खातीर. तशें आमी त्या त्रिंदादे संगातार रावन आमचे बराबर आमच्या कुटुंबांकी ते त्रिंदादेच्या एकवटान मोगांत रावूंक जाय अशी कृपा भक्तीपणी आमी मागया. आमच्या बापा लागीं आमी उलोवया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा सांबोनिपास तुझ्या रक्तसाक्षीच्या जैतान संभ्रमून या सर्गीच्या जेवणात आम्ही वांटो घेतला. जिविताचो उंडो आंगात सेवून आमी ताचे परी जैत करूंक आनी जैतेवंताक वैकुंठांत तूं दिताय तें जिविताचे झुजाचे जिविताच्या रुखाचें फळ खावंक आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मा आपलो आशिर्वाद तुमचेर वतो. ओसनेया क्रिस्तच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. दय करून बसा. गुड मॉर्निंग. भोवन आनी भयणीनो, आज ह्या मिसा वेळार प्रधान याजक जावन आमचे सांगता आसात मनदेक बाब रायन पिंटो. तो लॉ शिकलो, ताचे उपरांत आतां प्रॅक्टीस करता. ताचे सांगता तो देवपवणेचो दिरुक्तोरेवय. आमच्या कवेंतान 2 जण आसात, फादर विल्सन तावरो आनी फादर रायन पिंटो. वर्सभर गरी घालचें काम ते करतात आनी गरी घालन ह्या पटी 13 जण तांकां शिरकल्यात. 13 तरणाटे तांच्या पयलींच्या सेमिनरीच्या तरबेती खातीर मडेंत्यार पावल्यात. त्या देखून आमी तांकां थोड्या ब्रेस्तार पयलें आमी थोड्यांक हांगा तुमचे मुखार हाडिल्लें. सो त्या सर्व तरणाट्या भुरग्यां पासत आमी देवाक अर्गां दिता. सांगतच तांच्या आवय बापायकी आमी देव बरें करूं म्हणटा. देवाच्या सेवेक तांच्या पुतांक तांणी हात करून दिल्ल्या खातीर. आनी आतां खंडीत जावन आमी तांचे पासत मागोवंक पावो. ते तरणाटे भुरगे त्या देवपवण्यांत तांणी तिरासाण सांबाळचे खातीर. आतां तुमी खंडीत जावन ह्या भुरग्यांक पोसके घेवंक साध्य आसा. पोसके घेवचें म्हळ्यार तुमी पयशे दिवचे म्हूण हांव तुमचे लागीं मागना. बदलाक एका ब्रदराक तुमी तुमचो आत्मीक भाव आत्मीक पूत जावन घेवं येता. आनी तुमी आमकां संपर्क करशात जाल्यार कोण ब्रदर म्हूण आमी तुमकां सांगतले. आनी त्या ब्रदरा पासत तुमी सदांय मागण्यांत उडास दवरचे. खंडीत जावन तुमी आमचे पासत धर्मिकां पासत मागतात, पूण ताचे सांगता आनी एक मेट मुखार वचून एका ब्रदरा पासत पर्टिक्युलर जावन प्रत्येक जावन एका ब्रदरा पासत तुमी मागूंक खंडीत जावन साध्य आसा. आनी अशें तुमच्याच गरजो न्हय जाल्यार तुमच्या मागणेचो फळ जावन एक पवित्र सभेक याजक वा सिस्टर दिवंक तुमचे तावन खंडीत साध्य आसा. ह्या दिशेन तुमी बरें मन दाखोवन आमकां मेळशात जाल्यार खंडीत जावन हे मिसांव आमी सगळ्यांनी सांगता मेळून जारयेक हाडूंक साध्य जाता. ताची सांगता आज देवाच्या उतराचेर आपुरबायेचो नियाळ दिल्ले आसात. आमचेच कर्मेलीत याजक मनदेक बाब रुडॉल्फ राज पिंटो. येदोळ म्हणसर ते हांगासर आमच्या लागशिल्ल्या कवेंतांत राणीपुराच्या ऋषिवनांत दिरुक्तोर जावन ते आसले.
थोड्या तेंपा आदीं तांकां भारतीय कथोलीक बिस्प मंडळीन देवस्तुती आयोगाचो कार्यदर्शी जावन नेमले आनी आतां ते तांच्या ह्या वावरा खातीर बेंगलोराक वर्ग जावन गेल्यात. सांगतच आमच्या सेमिनरींत ते सेमिनरिस्तांक शिकयतात देवस्तुते वयर आनी त्या शिकोवचे खातीरच ते ह्या दिसांनी हांगासर आयिल्ले आसात. आनी आज देवाच्या उतराचेर नियाळ दिल्ल्या तांकांय हांव तुमचे नांवी देव बरें करूं म्हणटा. हे दोनी याजकांक घट्ट दोन ताळयो दिवन आमी अभिनंदन पातळटा. तशेंच कॉयरिस्तांक वाचप्यांक आनी सेवा दितेल्या सकडांक तशेंच तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. भोवन आनी भयणीनो, सुमार 3 म्हयने आमचो मुखलो मारोग बंद पडलो तो आमी उक्तो केला. ताचें अधिकृत उद्घाटन जावना जाल्यारय तुमकां सकडांक येवन वचूंक तो मारोग उक्तो आसा. आनी हो मारोग थंयसर जावचे खातीर जायत्यांनी तांचो वावर केला. प्रत्येक जावन आमचो MLC मानेस्त आयवन डिसोजा ताचो आमी उपकार बावडटा. ताचे सांगता उरिल्लीं कोणे सकड ह्या वावरांत आमचे संगी हात मेळयला तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनी प्रत्येक जावन हांव उल्लेख करूंक फावो इन्फेंट जीजस ऑटो ड्रायव्हर्स एसोसिएशन. तुमी मिसाक येता आसतना थंयसर मार्गादेगेर ते आसात आनी फाटल्या दिसांनी त्या मार्गार ते आसले आनी कांय घुसपट गोंदळ नासतना अवघड नासतना वयर येवंक भायर वचूंक तांणी व्हरतो वावर केला. पळय, ब्रेस्तराचे कंडी जावन हांगासर बाळोक जेजूच्या पुणशेताक जायतो लोक येता. म्हणटना तांणी रिक्षा घेवन भाडें मारलें जाल्यार तांकां इल्ले चडीत पयशे कमावयेत. पूण तें लेखी नासतना सकाळीं जावन 2 म्हणसर आनी उपरांत सांजेर ते हांगासर रिक्षा सायडीक दवरून ही सेवा आमचे खातीर तुमचे खातीर दिते आसात. कंडी जावन तांची सेवा होगळीकेक फावो आमी तुमचे सुमेसांचे नांवे तांकां ह्या विशेश सेवे खातीर देव बरें करूं म्हणटा. येवच्या आयतारा आमी पेंतेकोस्ताचो आयतार संभ्रमता आनी त्या दिसा हांगासर एका दिसाची आमी रेतीर मांडून हाडल्या. ही रेतीर सकाळींच्या 9 वरार तावन सांजेच्या 5 वरां पर्यंत आसतली. ही रेतीर चलोवन व्हरच्याक पडटा रिट्रीट सेंटर तावन मनोदेक बाब अगस्टीन वल्लूरन आमचे संगत आसतले. तशेंच कोंकणीक तर्जुमो करचे खातीर शिवमोगा तावन बाब फ्रँकलिन डिसोजा आसतले. आनी प्रेज एंड वर्शीप चलोवन व्हरच्याक पडटा तावन ग्लेन आनी ट्रिजा आसतले. तुमकां सुमेस्तांक ह्या पेंतेकोस्ताच्या संभ्रमाक आमी मोगाचें आपोवणें दिता. सकाळींच्या 9 वरार तावन देवाच्या उतराचेर नियाळ स्तुती होगळाप आराधन आनी सांजेर मिसाचें बलिदान आसतलें. दनपाराची जेवणाची वेवस्थाय आमी केल्या. भोवन आनी भयणीनो, हांगासर पुणशेतान जावचे कार्यक्रमां सगळे संवसारभर पावोवचे जाल्यार ताका एक व्हिडिओग्राफराची व्हिडिओ एडिटराची गरज आसा. आमकां एका व्यक्तीक कामाक दवरूंक गरज आसा. त्या देखून जर तुमचे मदें वा तुमकां कोणी वळखीचे व्हिडिओग्राफर व्हिडिओ एडिटर आसात जाल्यार तांणी आमकां संपर्क करियेत. हांगासर कंडी जावन कामाक एक अवकाश आसा. आज मिसा वेळार उंडो आनी थंड पिवनाक दान दिल्लीं आसात. हांव नांव आपयतना तांणी मुखार येवचें आनी फादर रायन तावन ही मनाची वात स्विकार करची. प्रवीण डिसोजा उळ्ळाल तावन, रसल आनी रोशल करवालो पंपवेल तावन, आविल पेस तोक्कोट्ट तावन एक भक्तीक, तशेंच अनसीटा TJ पेरमनोर तावन. तुमी आसात जर मुखार या वा तुमची कुटुंबाची कोणी आसात जाल्यार. देव बरी करूं. कार्मेल किरण मिडिया आमच्या पुणशेताचें यूट्यूब चॅनल आनी तातूंत तुमकां कळीत आसा हांगासर जावची हर एक भक्तीक कार्य थंयसर परगट जातात. ताचे सांगता थंयसर शर्माव आत्मीक शिकोवन आनी हेर जायते इंटरव्यूज असले समाजीक सेवा दिल्ली समाजीक बरी पडची कार्यक्रमां थंयसर परगट जाते आसात. आनी ह्या कार्मेल किरण मिडियान फाटल्या दिसांनी डॅन्सिंग सुपरस्टार्स कॉम्पिटिशन मांडून हाडलेलें. रेजा आसली भुरग्यांक घराच आसतना घराच व्हिडिओ डॅन्साचो व्हिडिओ रेकॉर्ड करून आमकां धाडूंक
आनी जायत्यांनी हातून भाग घेतलेलो आसा आनी तांकां आमी आयच्या दिसा ह्या वेळार इनामां वांटूंक आशेतां. हांव फादर रुडॉल्फ राज पिंटो हांकां मुखार आपयता. सांगतच कार्मेल किरण मिडिया हाचो डिरेक्टर जावन आसा मानदेक बाब आयवन डिसोजा. तांणी मुखार येवन विजेतांक भोवमान वांटिचे म्हणून हांव विनंती करता. कॅटेगरी 1 to 4 हातून सनविटा डिसोजा पेरमनूर पयलें इनाम फावो जाता. एखाद्या वेळा 3 जाल्यार तांची घरचीं कोण आसात. 11 आमी ताळयो पेट्या, एकच पटी ताळयो पेट्या. सनविटा डिसोजा पेरमनूर, रियोना टेलिस गंटलकट्टे आनी तिसरें भोवमान ॲलिन सल्डाना वामत पदव हांकां फावो जाता. जे कोणाक इनाम फावो जालां येदोळूच कळीत आसा त्या देखून तुमी वेगळी वेगळी मुखार येवचें आनी अशें वेळाचो विबाड आमी आडावयात. सनविटा डिसोजा पेरमनूर पयलें इनाम, रियोना टेलिस गंटलकट्टे दुसरें इनाम, ॲलिन सल्डाना वामत पदव तिसरें इनाम. ओके, कॅटेगरी दुसरी 5वी तावन 10वी पर्यंत. पयलें इनाम वेता निक्षिता लियोना वास केलराय तावन. दुसरें इनाम येता एलिशा प्रिन्सिया डिसोजा वामंजोर तावन आनी तिसरें इनाम फावो जाता ॲडेल टेल्लिस गंटलकट्टे तावन. आसात गे निक्षिता लियोना वास, एलिशा प्रिन्सिया डिसोजा वामंजोर दुसरें इनाम, तिसरें इनाम ॲडेल टेल्लिस गंटलकट्टे. इनाम काणले उपरांत फोटो काडूंक रावा. तिसरी कॅटेगरी PUC तावन 30 वर्सां पर्यंत. तातूंत इनाम फावो जाता मियोला डिसोजा मँगलोर पयलें इनाम, दुसरें इनाम प्रिमल पिंटो बज्जोडी आनी तिसरें इनाम रिवा पेस सल्डाना बज्जोडी. PUC तावन 30 वर्सां प्राय म्हणसर मियोला डिसोजा मँगलोर पयलें इनाम, दुसरें इनाम प्रिमल पिंटो बज्जोडी आनी तिसरें इनाम रिवा पेस सल्डाना बज्जोडी. ताचे उपरांत 30 वर्सां वयल्यांक पयलें इनाम फावो जाता डॅलिया लविना डिसोजा वामंजूर, दुसरें इनाम निर्मला ब्रॅक्स बज्जोडी आनी तिसरें इनाम रोजलिन लाझर सल्डाना गंटलकट्टे. पयलें इनाम डॅलिया लविना डिसोजा वामंजूर, निर्मला ब्रॅक्स बज्जोडी, रोजलिन सल्डाना गंटलकट्टे तिसरें इनाम. ओके, ह्या स्पर्धेंत भाग घेतलेल्या सगळ्यांक तशें विजेतांक आनी हें ऑर्गनायज केल्ल्या कार्मेल किरण मिडियाक घट्ट 2 ताळयो दिवन आमचें अभिनंदन आमी पाठोवचें. देव बरें करूं. आतां नवेना खातीर दिंबी मोडया. ताचे उपरांत भुरग्यांचेर विशेश आशिर्वाद आसतलो. प्रागच्या जेजू बाळकाक नोवेन. मनशांच्या भुरग्यां सांगता रावसो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी. जेजू मनशांचो इश्ट जावन जियेलो, सरतरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गूण करून दैवीक वयस म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयलें. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत हांव मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. प्रागसो जेजू बाळोक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितले चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. आमच्यो सगळ्यो गरजो जेजू बाळका म्हाका दवरुया. जायत ती तुमी तुमच्यो विनंती घेवन येतात, ते सांवांगा घालतात. तरी पूण 1-2 ते सांवां सांगूंक सोदतां. एकलो ICUंत आसा बाळका जेजूचो भक्तीक. तशेंच एका भुरग्याक एका एक्सिडेंटाक लागून तकलेक मार जाला. त्या भुरग्याक भलायकी पाटी मेळच्याक.
आमच्या भुरग्यांनी ह्या आमच्या नात्रांनी तांचें शैक्षणीक वर्स आरंभ केलां. ह्या भुरग्यांक देव जानवायेन भरून दी. आमच्या कुटुंबांनी आसच्या मालगड्यां खातीर मागया. चड करून जी कोण कुडीच्या तशेंच मोतीच्या अस्वस्थकायेक लागून वळवळून आसात तांचे पासून फुडार सोदच्या खातीर काम सोदच्या खातीर मागया. जी कोण भुरग्यांचे देणे आशेतात ह्या लग्न जिवितांत समाधान शांती आशेतात तांचे पासून आमच्यो सगळ्यो गरजो सांगता घालून मागया. ए भगवंत जेजू बाळका, तुजी सर्व पदवी अजा पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसावंक दिवंक उखल्लोलो आसता. तुका पातयेनेन उलो मारतल्या सकटांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी भर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. नमान मरी एक रुपये मरिल्ले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. देवाचो पूत मनीस जालो. देवाचो पूत मनीस जालो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका, आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका, आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका, आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. बाळूक जेजू लागीं मागणें. ह्या जपांच्या जेजू बाळका, आमच्या बेजार काळजांचेर एका कुळतेची दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सर पडून आमी मागता. तुजे इतलें बिरमोतेन भरिल्लें मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकार करून दी आनी इतल्या अत्रेकान मागची कृपा आमकां दिवूं दी. काड आमचे वयले सर कश्ट आनी निरासपण तुजी कुमोक आनी बुजवण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका सदां वरता. आमेन. बळका जेजून फावो केल्ल्या सर उपकारा खातीर ताका अर्गां दिवया. उदारी बाळोक जावन आमच्या सांगाता संतोशान आसून आमच्या हरिया कामेटांनी आमकां राखून व्हेल्ल्या खातीर आनी चड करून आमी मागल्लें आमकां ताणें दिल्ल्या खातीर मागया. ए भोव उदार बाळोक जेजू, तुजे मुखार सरपण जावं आनी तुवें आमकां दये केल्ल्या ह्या देवडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्या. देव सहस्रांनी सडवंदा आमची सगळी पातयेनी तुजेर आमी दवरता. तुज्या जपांच्या इमाची मारिफात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर लोक तुज्या तकली बघूया. स्वामी जेजू ख्रिस्त तुमचे समे रावो आनी तुमचें संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सवे जियेत आनी रास करता ससनाच्या ससना. आमचे आतुबारी म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो, दिंबेर पडोनस आमच्या घरा आमच्या कुटुंबांत आशिल्ल्या सर भुरग्यां पासून आमी मागया. ह्या जाग बापान शर्मावर म्हळें, जेजू क्रिस्त बाळ जावन आयिल्लें देवाच्या मोगाचें रुपणें जावन आसा. आज आमच्या घरांत आमच्या कुटुंबांत जर भुरगीं आसा तर त्याच बापाच्या मोगाचें रुपणें जावन आसा. त्याच बापाच्या पांयां प्रत्येक रितीन बाळका जेजूच्या पांयां आमी समर्पया.
सोम्यान म्हळें ल्हाना भुरग्यां म्हजे अशी येवन सोडा कित्याक सर्गेचें राज तांचें पवित्रान म्हाका तांकां आमी मागलें आसा यासाक प्रभादी राय म्हूण तांकां मागलें आसा तांच्या काळजाचेर पवित्रान मागून सैतानाच्या सर बांदपा सोदून सुटून दी म्हूण आमी मागलें आसा आज परत हांगा आशिल्ल्या आमच्या कुटुंबांत आशिल्ल्या आमच्या घरा आसच्या आमच्या फिरगस कुटुंबांत आसच्या शेजारा आसच्या सर भुरग्यांक बाळकाच्या पांया तळा आमी समर्पया तेच बाळकाचें बोळ तेच बाळकाचें पवित्रपण तेच बाळकाचो मोग त्या भुरग्यांच्या काळजांत रास करून दी म्हूण मागया ही भुरगीं वाडत वता आसतना क्रिस्ता भाशेन जानवायेन देवबिरांतेन पवित्रात्म्याच्या प्रेरणान वाडोवन दी म्हूण आमी मागया क्रिस्ताक साक्षी दिवची पयलीं ती जावं दी म्हूण मागया तांकां जाय असो मोग जतन करपा तूं तांकां फावो कर म्हूण आमी मागया ह्या भुरग्यांक तस्सो बाळो जेजू सर आपायांतलें वायट अभिज्ञांतलें अणवारांतलें अवचित मोरणांतलें पाड सोवयांतलें पाड इश्टागादींतलें ह्या संवसाराच्या सर नाडींतलें तो राखून व्हरून दी म्हूण आमी मागया जर खंयचें भुरगें कश्टून आसा शिकोवंक कश्टून आसा भलायकेन कश्टून आसा आमचे मागणे आमच्या मागण्याचो तो प्रभाव त्या भुरग्याचेर प्रत्येक विशेष रितीन ह्या पवित्र वेळार फावो दिवन आमी मागया Por Jesus, por Jesus, por Jesus, por Jesus. गुण कर जेजू 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 आमची सत सवा सांगात लागला आमी मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे रास आमकां येव तुजी खुशी सगळा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे शिकयल्या बक्षिता तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळणें पडूं दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवा नामान बरें कृपेन बरयलें सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या खुशीचो जेजू महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक भुरग्यांचेर प्रत्येक आशिर्वाद मागता भुरग्यां पासत प्रत्येक रिती तांच्या एका इराद्या पासत तांच्या बऱ्यापणा पासत मागया सर्गींच्या बापा मोगाच्या सगोरा तुवें तुज्या पुता जेजू मनीस जावन ह्या संवसारी धाडलोय आनी तूं आमचो मोगाळ बापय आनी आमी तुजी भुरगीं म्हूण कळयलें तुज्या पुता जेजून भुरग्यांक आपल्या वेंगेन घेतलें आनी तांकां आशिर्वाद दिलो ताच्या जिवंतपणांत थंय तुवें आमकां तुजी भुरगीं केल्याय आनी पवित्र आत्म्याच्या ध्यानांनी नेटयलें आज ह्या भुरग्यांचेर हांगा आशिल्ल्यांचेर आमच्या घरा आशिल्ल्यांचेर सोमेस्तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी तांकां सर पिडे शिड्यांतलें वायट अभिज्ञांतलें निवार म्हूण तुज्या लागीं मागता आवय बापाय खाल जावन चलोवंक बऱ्यान शिकोवंक शेगून आनी जिनी नेटोवंक तांकां आदार दी तुज्या पुताची देख घेवन तांणी कुडीन जानवायेन आनी देवाच्या कृपेन वाडोवंक तांकां तुजें बेसांव दी ह्या भुरग्यांच्या आवय बापाय खातीर आमी मागता देवाचें देणें आनी मोगाचें फळ जावन जोडले ह्या भुरग्यांक क्रिस्ती माऊल्यांनी वाडोवंक जाय आसचें मार्गदर्शन तांचें जावन तांकां मेळ्ळेशें कर कुटुंबान तांच्या शांत समाधान माया मोग रास करूं तांची सर योजना आनी कामां पंथाक पावय हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं आनी सर पुतवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आपलो आशिर्वाद तुमचेर वतो आमेन Baika, Luri Saika, Busundur Supit Mantan, Balkuntuvu Gupatamka
सुखांतानी दुखां ये Jésus tout ça mon asro tout rau Jésus tout jemi kita tu ye sangata ye Jésus tout ça mon asro तुझे भी ना कौन दूसरो मुखार पुत्रा सोने अंकुर मोरी आशीर्वाद आमीन